विनय विष्णू गावसाचे तेम बॅटल ऑफ इगोज फिल्माचो प्रीमियर शो 21 जानेराक मडगांवां रवींद्र भवनाच्या पाय तियात्रीस हॉलांत जाता. हे फिल्म म्हणल्यार सी डिसिल्वाची स्टोरी. ह्या फिल्मात चडशे कलाकार सिनियर आसात. कर्नाटका फिल्म महोत्सवात बेस्ट क्रिटिक्स अवॉर्डूय मेळ्ळा. फिल्माचो ट्रेलर आणि पोस्टर लॉन्च जालो. म्हाका दिसलें की आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत जायते भुरगे आसा जे नाट्य कलाकार आसा, लोक कलाकार आसा, तांकां खंय तरी माची मेळची म्हण हांव तेंच्या खातीर झुजपाक लागलो. आनी एक तकलेन विचार आयलो की फिल्म पिक्चर करचें म्हणून. अशें वळखीन म्हाका आमचे तियात्र आर्टिस्ट जाका आमी सबंद गोंयभर डॅडी म्हणटा सी डी सिल्वा हांची वळख जाली. सो ह्या ज्या पिक्चराची जी स्टोरी आसा ते सी डी सिल्वा हांची आसा. आमचे जे ह्या पिक्चरान जे कलाकार आहा जायते कलाकार आसा ते थोडे सिनियर मोस्ट आहा कलाकार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कृष्णा सिग्नापूरकर, साईश पै पानांदेकर, महेश तांबट, फेर्मीन गोयन्स हेंच्यांनी जायते पिक्चरांनी कामां केल्ली आसा. बट म्हाका अशें दिसूंक ना की बाबा हांव कोणच्या सिनियर मोस्ट कलाकारा वांगडा काम करता की तेंचो तो इगो नासलो. हे पिक्चर आमी कर्नाटका इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक घातले आनी तातूंत आमकां बेस्ट क्रिटिक्स अवॉर्ड मेळ्ळो. ही ताची सर्टिफिकेट सबंद इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आमकां मेळ्ळी. येत्या 21 जानेवारीक रवींद्र भवन मडगांव हांगा आमी आमचे ते बॅटल ऑफ इगोज हे पिक्चर आमी प्रिमियर शो करतात. आनी आयज आमी ट्रेलर लॉन्च आनी पोस्टर लॉन्च दवरला. म्हाका उमेद खूब आसा गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें कितें करपाची. आतां एक पिक्चर आमी काडला तितून देशपेस म्हणटा तो सगळ्यांनी आपल्या तरेन आमकां खर्च केला. जर आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळत जाल्यार आनी खूब कितें करपाची आमची इच्छा आसा. प्रत्येक मनशाच्या भितर एक इगो आसता. एक सर्टन पॉयंटार इगोचेर जर आमी मात करीत जाल्यार बरें कितें जावं शकता. पण ह्या पिक्चरांनी मातशें दाखयलां की जर आमी इगोचेर मात करूंक ना आनी आपलो इगो धरून जर रावलो जाल्यार कितें जावं शकता हे आमी ह्या पिक्चरान दाखोवपाचे आमी प्रयत्न केला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.